भाग्योंद आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी भाग्योंद आंतून तुझ्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्योंद आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्म दुता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मोन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी चोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां आनी तुजे बेगीन आयिल्लो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणे दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्योंद आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोद्रे, म्हजें हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेगींत असल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागेंत हातून तुका ओलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मोजोतीन एक कालतिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंती जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडान स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनोती कर. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो, आमी सोगलीं हांगासर देवाची भुरगीं कशीं ख्यालतिकायेन विनम्र काळजान ताचेशी उपकार मागूंक आनी दिनवासूंक हांगासर आयिल्लीं आसात. कित्याक आमच्या जिवितांत जायतीं बरेपणां आमी अनुभवल्यांत, जावं तें भाग्योंद आंतोनीचे विणवणेन वो देवाच्याच बरेपणान. आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमी पयले सुवातेर आमकांच तयार करुया. जावं ते आमच्या ल्हान व्हड पातकांचो उगडास करून ह्या वेळार दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
त्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. जायतीं जाण आपलो वाडदीस सुमरमतात. जायतीं जाण आपलो काजाराचो दीस सुमरमतात. कोण पिडेंत आसात, कोण नोकरी सोदतात, कोणी आपणा पासून माग म्हणला. सगल्यांचो आमी उगडास करुया आनी बागयोन दांदोनीचे विणवणेन आमची मागणी इंतेसांवां देवाक उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागयोन दांदोनी कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसूंगदार आनी गोरजी आकांतांक आसल्याचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करूंक जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मोजूत आमकां मेळू. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. दानियल प्रवाद्याचे पुस्तकावेलें वाचप. दानियलान नाबुकोदनजराक म्हणलें, राजा, तुवें एक दर्शन पळयलाय आनी तुवें पळयलें तें अशें. एक मुर्ती, वरिश्ठ आनी एकदम पोरजोलीत मुर्ती तुजे मुखार उबी आसली. ती पळोवंक भिरांकूळ आसली. हे मुर्तीची तकली निर्बेल भांगाराची, अर्दें आनी बावले रुपयाचें. तिचें पोट आनी पेंकोट पितूळचें. तिचीं जांगलां लोखंडाचीं. तिचे पांय अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं असो तेळून पळयतना कोणाचोच हात लागनासतना एक फातर कोसलून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोखंडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो चुरो केलो. उपरांत लोखंडाचे, मातयेचे, पितूळचे, रुपयाचे आनी भांगाराचे मोडणेचे कोळ्यावेले पोला भाशेन कुडक्यान कुडके जाले आनी वाऱ्यान तांकां जोळी मोळी वेले आनी तांचो माग पुर्यान उरूंक ना. आनी ही मुर्ती फोडलोलो तो फातर एक व्हडलो दोंगर जालो आनी अशी आख्खी प्रितूम भरली. हें तुजें सोपोन. आतां आमी राजाक सपनांचो अर्थ दिता. तुका राजा, राजांच्या राजा, सर्गीच्या देवान सम्राज, पदवी, बोल आनी मोहिमा दिल्यांत. मनशाच्या पुतां दुवांक, शेतांतल्या मोनजातींक आनी अंतरल्या वेल्या सुकण्यांक खंयसरूय तीं जियों, तांकां सगल्यांक तुज्या आदीन ताणें केल्यांत आनी त्या सगल्यांचो तुका राजा केला. तूं ती भांगाराची तकली. आनी तुज्या फाटल्यान दुसरें एक राज उपजतलें, पूण तुज्या राजा इतलें गोठ न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें आनी तें आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उपजतलें, लोखंडा इतलें लोखंड, सगळें फोडून उडयता आनी चुरो करता तसल्या लोखंडा भाशेन. लोखंड सगल्याचे कुडके करता. ते भाशेन पयल्या राजांचे ते कुडके करतले आनी तांकां फोडून उडयतले. अर्द्या लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे पांय तुवें पळयले ते एक राज, पूण ते दोन राजांनी फांडटले आनी लोखंड आनी माती मिसळ जाली. तुवें पळयलें तशें लोखंडाची घटसाण ताका आजून आसतली.
पांय अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटोच राज अर्दे गोठ आनी अर्दे ओसोक जातोलें. आनी जशें लोखंड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयल्याय तशें ही दोनूय राजां लग्ना संबंदान मिसळ जातलीं. पूण जशें लोखंड आनी माती सोंदूक बसमून वेचें ना तसलें एक राज स्थापतलें. आनी हे राज दुसरे पर्शेच्या ताब्यांत पडचें ना. जशें कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरावेलो कोंचळल्या फातरान लोखंडाचे, पितूळचे, मातयेचे, भांगाराचे आनी रुपयाचे कुडके केले म्हूण तुवें पळयल्याय तशें हें राज सगळ्या आदल्या राजांचो चुरो करून तांकां आपणाचे आधीन करतलें आनी ते आपुणूच सदांकाळ तगतले. कितें घडचें आसा तें व्हडट्या देवान राजाक दाखयलें. सोपोन खरें आनी ताचो अर्थ होच. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. सगळीं म्हणुया. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पराच्या रोचनानो तुमी सगळीं सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पराच्या दुतानो तुमी सगळे सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. जबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. मोळबानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. मोळबा वयर आसलेल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पराच्या पदव्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, मोरोपुर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. देव मंदिराची गजाल करून ते कशें उत्तम फातरांनी आनी भोक्तीदानांनी नेटयलां म्हूण सांगतल्या जेजून म्हणलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातोर उरचो ना तसले दीस येतले. तें सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्याक सुमाराक कसली कुणाल जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावन चुत्राय रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी ताचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडाची खबर आयकुशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें,
राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राज्याचेर राज उपरासतलें. हांगा थंय व्हडली भुंयकाम जातली, वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घोडण्यो आनी व्हडल्यो कोणां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, एक खंय सादगुरू आसलो आनी हो सादगुरू एक दीस राजाच्या राजमहालांत खंय नीट उबो गेलो. सैनिकान ताका आळोवंक ना, कित्याक तो देवाचो मनीस म्हणून. नीट उबो वचोन राजाशी खंय गेलो आनी ताका विचारलें राजाक. राजान खंय ताका येवकार दिलो, सादगुरू देवाचो मनीस. आनी ह्या सादगुरून खंय राजाक विचारलें, राजा, तुज्या ह्या बिराडांत म्हाका रावंक मेळटलें? ओ दुसऱ्या उतरांनी, तुज्या ह्या भाड्याच्या घरांत, भाडें दितले घरांत म्हाका रावंक मेळटलें? राजा खंय चाडलो, म्हजी पालास, हे पालासींत हांव रावतां आनी तूं म्हजे पालासीक बिराड म्हणटा? भाड्यान रावतलें घर कशें सजमोन म्हाका त्या घरांत सुवात मेळटली काय म्हणून विचारता. आनी हे भाशेन राजा चाडलो. तेन्ना खंय हो सादगुरू आपली माफी मागूंक लागलो. म्हाका बोगूस राजा, म्हाका बोगूस, पूण म्हाका एक मात सांग, ह्या तुज्या राजमहालांत तुजो म्हणटा तूं रावता सदांकाल, ह्या महालांत आदीं कोण रावतालो? आनी राजान म्हणलें खंय, म्हजो पाय जो राजा आसलो तो रावतालो, सम्राजा. तो खंयसर आसा? सादगुरून विचारलें. तो आतां अंतरलो. आनीक हो सादगुरू म्हणूंक लागलो, बरें आसा. ताचे आदीं कोण रावतालो? म्हजो शेपाय जो राजा आसलो तो रावतालो. आतां तो खंय आसा? तोय अंतरलो. राजान जबाब दिलो. उपरांत सादगुरून आनी एक विचारलें, तुज्या शेपायच्या आदीं कोण रावतालो हे राजमहालांत? तेन्ना राजान म्हणलें, म्हजो शेपायचो पाय तोवूय राजा आसलो. तो खंयसर आसा? तोवूय अंतरलो. ह्या प्रश्नांक जबाब दिता 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 राजाकूच तावें जालें सादगुरू कितें सांगोंक सोदतालो तो. सादगुरू राजाक एक व्हडली शिकवण घेवंक आयलो आनी तें म्हणल्यार सदांच सोरता तसल्यो वस्तू ह्या संवसारांत नात. एक दीस येता जेन्ना वस्तू तोखच्यो नात, सोरच्यो नात. आनी हे शिकवण जो सादगुरू ह्या प्रश्नांतल्यान विचारतालो ती ह्या राजाक ताव्यो जाल्यो. जो तो सजमतालो ही राजमहालांत आपूण सदांच आसतलो, हांव म्हजी ही राजमहाल हांव रावता तितून, ती एक दीस दुसऱ्याची जातली. एक दीस हांव तातूंत रावचो ना. आनी ही शिकवण राजाक तावी जाली. आयज आमकां दर एकल्याक ह्या तत्वाचेर ओ हे शिकवणेचेर नियाळ करूंक उलो मारलेलो आसा. आनी तें म्हणल्यार इम्पर्मनन्स ओ शाश्वती, म्हणल्यार शाश्वत, परपॅच्युअल ओ शाश्वती ओ तोगना तसली ओ सोरना तसली वस्तू. ही शिकवण ओ हें तत्व बौद्ध धर्मान पुरगोटलें ओ शिकयलें बुद्धिस्टांनी. इम्पर्मनन्स जिवीत ओ जिविताची अस्तित्वाची एक खुणा कशी, म्हणल्यार इम्पर्मनन्स इज द मार्क ऑफ एक्झिस्टन्स. जें कितें सुरू जाता तें सोंपोंक जाय. सदांकाळ तशेंच सोरना तें, तशेंच उरोना तें, तशेंच तोगोना तें. एक दीस येता, एक काळ येता, सगलें सोरता. आनी हेंच हिंदूय धर्मान आमकां मेळटा. ग्रीक तत्वगिन्यानान हेंवूय शिकयलें. जावं तो तत्वगिन्यानकार हेरेक्लिटस म्हणटालो कॉन्स्टंट फ्लक्स, सगलें मुदार जाता. आज कितें आसा तें फाल्यां मुदार जातलें. सगलेंच तशेंच पर्मनंट उरोना. आनी आमी बी देवाचें उतर आमकांय बी हेंच इम्पर्मनन्साचेर ओ तोगना तसले वस्तूचेर नियाळ करूंक उलो मारता. पूण देवाचें उतर आमकां कितें सांगूंक सोदता काय? थोड्यो वस्तू सोरतात जाल्यार थोड्यो वस्तू सोरनात. आनी हाचे मदें फरक करूंक देवाचें उतर आमकां आदार करता. आयची वाचपां तांचेरूच आमी नियाळ करुया आनी ह्याचेर ह्या विशयाचेर आमकां आदाराक पडटा ते भाशेन जिविताक आमी कितेंय संदेश घेवन या.
पयले सुवातेर शिव वर्तमानान जेजूय थंयसर सोरोना आनी सोरता ते वस्तूची खबर करता. आतां हांगासर शीस कुशाल जाले, वाकाणटाले. कोणाक वाकाणटाले? देव मंदिराक. कित्याक? देव मंदीर पळोवंक सोबीत आसलें. सोबीत तें नेटोयल्लें जावं ते ताचे फुडल्यांतले पिलर्स 40 फूट लांब ते आख्खेच माबलाचे आनी तांकां पोच जावं ते दारवोटो सांबाळूंक ते आसले थंयसर. तांकां नेटोयल्ले भांगारान प्युअर निबेर भांगारान नेटोयल्ले. देव मंदिराचो डोमूय बी आख्खो भांगाराचो. इतलें सोबीत. कित्याक? ती देवाची सुवात, देवाचें आसणें आसा. आनी ह्या पासत देव मंदीर सारकें सोबीत करून दवरलेलें. आनी जेन्ना शीस देव मंदिराक वाकाणटाले, जेजू ही वस्त सांगता, हें देव मंदिराचें निसणटोण जातालें. जेजू सोबीत, देव मंदीर सोबीत आसलें म्हणून रागार जालो काय? ना 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 ना. बोलदेन जाल्यार जेजू कुशाल. देव मंदीर इतलें सोबीत, देवाचें आसणें आसा थंयसर. पूण जेजू एके भाशेन कोंतवलो. कित्याक? मनशांनी ह्यो भायल्योच वस्तू सोबीत केल्यो. आमच्या जिविताचें मंदीर जें भावार्थान, मोगान, काकलुटीन, नितीन नेटोवंक जाय आसलें तें करूंक पोरजां चुकलीं. आनी देव मंदिराचीच भायली ही सोबिताय ओ सुंदराय वाखाणूंक लागली. आनी हेंच म्हणून तो थंयसर भाकीत करता. 17व्या वर्सा कशे भाशेन हेंच देव मंदीर, जेरुजालेमांतलें देव मंदीर इतलें सोबीत, ताचें निसणटोण जातलें. रोमकार शिपाय घेवन येतले, उजो घालतले देव मंदिराक. कितलीं जाणां मरतलीं जुदेव लोक, मिलियन्स ज्यूज मरतलीं. आनी थोड्यांक जायते जाणांक आजाराचे आजार लोकांक, जुदेव लोकांक निर्वाशीक करून घेवन वेतले. जेरुजालेचो दारवंटो मोडटले. हें सगळें जें सोबीत आसा तें सोरोन वेतलें. पूण जो भावार्थ, जो मोग, जी नीत बऱ्यो करून जिवितांतल्यान दिसोंक जाय, तें जिविताचें मंदीर केन्ना सोरचें ना. ही शिकोवण जेजू दिवंक सोदतालो. आयज दर एकल्याकुलो मनीस जायते पावटी चुकता. कितें सोरता आनी कितें सोरना ताचे मदें फरक करूं. मनीस सोबिताये वयर, आपली भायली सोबिताये वयर जायतो काळजी घेता. जावं ती सोबिताय बरे भाशेन दवरूं, सुंदराय बरे भाशेन दवरूं, जावं ती कॉस्मेटीक, जावं ते दुसरे चेडोय जावं चेडूय जावं, आमची सोबिताय आमकां गरजेची. कित्याक? आमकां लोकां मदें प्रेजेंटेबल करूंक आमी वावुरतात. आनी हेंच देवूय आमकां सांगता, वय तुजे सोबितायेची, तुजे सुरोपायेची काळजी घे. कित्याक सगल्यांक देवान रचल्यान, आपल्या सारक्याची रचल्या, त्या पासून सगळीं सोबीत. पूण एक आड धोरण भितर सोदता. कसलें तें? संवसारी सोबितायेचे नेम. संवसार आमकां सोबिताय हे भाशेन तपासूंक आपयता. तूं ह्या कोराचो, तूं सोबीत. तूं ह्या आकाराचो, तूं सोबीत. तुवें हें घातल्यार तूं सोबीत. आनी त्या पासून एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जावं ते टीव्हीचेर, फिल्माचेर सगळें तूं सोबीत आसल्यार तुका वाखाणणी. कोण सोबीत ना ओ संवसारी नेमा प्रमाणे तूं सोबीत दिसना जाल्यार तूं आगली, तूं भायर रावप. तुका आनी मान रेस्पेद ना. कित्याक? तूं प्रेजेंटेबल ना. पयले सुवातेर आमी काळजी घेवंक जाय आमचे भितरले सोबितायेची, जी आमी काळजी घेवंक चुकतात. भायर आमी कितलो देस्पेस करून आमी नेटयतात. केन्ना हांव म्हजें काळीज नेटयतां काय? म्हजें काळीज मोगान, भावार्थान, मोयपाशीपणान, प्रिती मोगान नेटयतां काय? कित्याक? ही एक दीस भायली सुरोपाय एक दीस सोरतली. रिंकल्स पडटले, मिरयो पडटल्यो. ही सोबिताय जी आसा ती सोरोन वेतली. पूण गोंयची सोबिताय उरतली ती म्हणल्यार भितरली काळजाची. भायली सोबिताय 2 मिनटां दुसऱ्याक आकर्शीत करतली. पूण भितरली सोबिताय काळजांतल्यान, मनांतल्यान, तुज्या ओत्मीक जिवितांतल्यान येता ती. जावं ते दुसऱ्याक बरी करणी, दुसऱ्याक एक बरो आसो, दुसऱ्याक ताय मोग दाखोवप, नीत दाखोवप, ही सासनाक तोखतली. ही केन्ना सोरची ना. आनी मनीस दुसरो म्हजो पेलो आनी देव सुद्दां तुका तें पळोवन उगडास करतलो. कित्याक? देव साम्युएलाच्या पुस्तकांत म्हणटा, पयल्या आवेस्वरांत 17वी वोडीन 7वी वोड, 17व्या आवेस्वरांत 7वी वोडीन म्हणटा, देव तोंडाक पडोवन पडयना, बोलदेन जाल्यार काळजाक पडयता.
आयज आमकां उलो पयले सुवातेर भायले सोबितायेची काळजी घेवप गरजेचें जावं तो चेडो चेडो पूण भितरले सोबितायेची काळजी घेवप निबेल गरजेचें आनी तेंच म्हणटाना दुसऱ्याक ताची सुरोपाय संवसारी नोदरेन नेमा प्रमाणे तपासून तो सोबीत न्ही तो सुंदर न्ही ताका भायरप गरजेचें न्ही ही जेन्ना तूं दुसऱ्याक ताचे काळीज पडून ताका मानून घेता तेन्ना तूं तुजी भितरली सुरोपाय दाखयता आनी हेंच आमकां सासणीक जिवी जोडून घेतलें न्हय सोरता तसली पूण सोरना तसली कुशलकाय आनी सोबिताय म्हाका जोडून घेता ह्या पासून भायलीच सोबिताय न्हय पूण भितरली सोबिताय खेरीत भाशेन काळजी घेवप आमकां आयज हेंच देवाचें उतर उलो मारता दुसरे सुवातेर पयल्या वाचपान आमकां दानियल प्रवादी कशे भाशेन ह्या नेबुकाडनेजाराचें सपनाची सोजमणी दिता तो आमकां सांगता ताच्या सपनान कोण एक मनीस दिसती पडटा ताची तोकली निबेल भांगराची ताची भुजां सगलीं हेजी सिल्वराची जावं ते रुपयाची जावं ताची पोट आनी ताचे जांगणां सगलीं पितूडची पांये लोखणाचे आनी हाची सोजमणी दिता कित्याक नेबुकाडनेजार राजा समजतालो आपूण व्हडलो म्हजी पदवी व्हडली म्हजें राज केन्नाच सोरचें ना आनी दानियल ही सपनाची सोजमण येवन सांगता वय तूं तोकली भांगाराची तुजें राज सासनाचें पूण तें सासनाक तोकचें ना दुसरें एक राज येतलें जावं तें रुपयाचें आनी तें म्हणल्यार मिद्यानीत आनी पेर्सियेचे राजवटकेचे राज तेंवूय तुजेर जोयत व्हरतलें तांचेर जोयत व्हरूंक येतलें तें म्हणल्यार पितूडचें राज तें म्हणल्यार ग्रीक एम्पायर ग्रीक सोमराजा तेंवूय तांचेर जोयत व्हरतलें आनी उपरांत येतलें लोखणाचें राज तें म्हणल्यार रोमकाराचें राज तेंवूय तांचेर जोयत व्हरतलें आनी उपरांत एक राज आसतलें पांचवें राज थंयसर तें मिस्तुराद माती आनी लोखण आनी तें राज आमी आसात तें आनी हेवूय राजाचेर एक दीस देव एक फातरांत सगळें निसणटोन करून उडयतलें जायते फावटी आमकां ही ताळणी येता म्हजी पदवी म्हजें राज सासनाक तोखतलें जावं तो पदवी आसुल्लो मनीस जावं तो राजकारणाक वो समाजीक वावर करतलो वो कसलेय भाशेन आपणान जोडलेलें राज पदवी म्हजें हें सासनाक तोखतलें आनी ह्या पासून मनीस चुकता हांव चुकता चिंतून हांव सासनाक तोखतलो म्हाका पदवी आसा जावं ती दुडवाची वो पदवेची पदवी कोण म्हाका आलोवंक शकना कोणाय लागीं हांवें दादागिरी करूंक जाता आनी ह्या दिसांनी हांवें पळयलां कशे भाशेन मनीस पदवेक लागून दादागिरी करूंक दुसऱ्याक मारता तो सैमाचेर आड वेता जावं ते आमी पळयलां ओल्ड गोवान थंयसर जी आमचें दायज हेरिटेज धर्म सुरू जालो थंयसर पूण आपल्या लागीं पदवी आसलेले दुडू आसलेले थंयसर आपलो स्ट्रक्चर बांदतात थंयसरली सोबिताय पिडार करतात कित्याक म्हजे लागीं दुडू आसा म्हज्यान कितेंय करूंक जाता पूण हे पदवेचेर देवाची पदवी एक दीस जोयत व्हरतली निसणटोन करून उडयतली आनी देवाचें राज सासनाक तोखतलें आनी ह्याच देवाच्या राजान भितर सरूंक कितें करूंक जाय काय संवसारांतूच आसतना बऱ्यो करून म्हाका जर तर देवान पदवी दिल्या देवाचे व्हड उपकार म्हाका जरी तर पयशे दिल्या देवाचे व्हड उपकार हें करून हांवें दुसऱ्यांक बरें तें करूंक जाता आनी ताच्याच सासणीक राजान म्हज्यान वांटो घेवंक जाता हें तें सासणीक राज सदांकाल उरतलें म्हजें राज न्हय ताळणी येता म्हजें राज सदांच सोरतलें देवाचें राज न्हय देवाचें राज सदांच सोरतलें आनी ह्या पासून हांगासरूच आसतना बऱ्यो कोरण्यो करून त्याच राजान वांटो घेवन हेंच देवाचें उतर आयज आमकां उलो मारता सांतांतोनीन सदांच जें कितें सोरतलें आनी सोरना तांचे मदें फरक केलो आनी सोरना त्या वस्तूचेर जावं ते सासणीक राजाचेर देवाच्या मोगाचेर दोळे लायले आनी आपल्या जिवितान भावार्था वाटेन चडलो आनी दुसऱ्यांकूय तेंच नियाड करूंक उलो मारलो हायचोच सांत आमकांय उलो मारता जावं ती सोरना तसली सोबिताय आनी सोरना तसले पदवेचेर दोळे लावन ह्या जिवितांत आसतना बऱ्यो कोरण्यो करून एक दीस सासणीक राजान वांटो घेवन आमकां दोर एकल्याक करपा मागुया सगलीं उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार घालुया
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलो वावर कोत्ताना आपल्या हातान दिलोलें कार्य ओगेपणान आनी जबाबदारेन करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी शांतीच्यो येवजण्यो आपल्या नागरिकां पासत मांडून हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सोमेस्तांनी जेजूचेर विस्वास दवरून आपल्या जिवितान येतोल्या कोश्टांक फुडो करूंक बापा लागीं मागुया. ह्या मिसान आपले इतेसांव भेटयलोल्या पॅट्रीक आनी आंतोनेता फेर्नांडीस जी आपल्या लोगणीक जिविताची 25 वर्सां समोरपतात, ती आपल्या लोगणीक जिवितान सुखांत दुखांत आनी विस्वाशीपणान जियेलीं. तर ह्याय फुडें तांणी मोगान जिवंक आनी देवाची देणी तांच्या कुटुंबान फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा कालतिकायन तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदभार सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवड्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सूर काळी आनी सुरवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुज्या चळवळीचो फूड आमकां लाभच्याक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतोरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संदोसान आमी तुजी स्तुती गायता.
Volvarato, surves portum, surgani sonsa, bonlia, duja tuoi copa, un sorgi, tu caso, surves porraci, navieta, Ieta caso, un sorgi, tu caso. बापा खरोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोद आपलेच कुशीन कोस्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिचांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगोत पातकाचें बोगसण मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gun por gotuja Sumio dokata Ani katsi len pieta Idlen spati Tvoj bohagusu Ani kuche बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची खावस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रोगो श्रोतले आमा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागेवन बापा फिलिप नेर आमचे गवंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जीवनपणाचो बरोवंस धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुगामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हांगासर हाजीर आसात सो आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोर उमता तेच भशेन कोण पिडयेंत आसात कोण नोकरी सोदतात कोण जिविताच्या प्रश्नांनी घुसपल्लीं आसात तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकुवार मरे देवाची मायेत सांगा ती बागेवन दवरता बागेवन दांतून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मूय मागावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरबंदूर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची प्रार्थना आनी आमकां थाळणें करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुजीच सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्या शांती सुद्दां खाव तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात
देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या बागीवन आंदोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां करपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवय सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वलुकार दोन खोडोवण्यो पयली म्हणल्यार दोर मंगळारा आमी बागयोन आंदोनीचो दीस मांडटा म्हणटूच आमकां हांगासर मिसां आसात. एक मिसाची चडशी लोकांक खबर ना तें म्हणल्यार 9:30 वाजताचें जें कोंकणीन भाशेन जाता. जीं कोण पयस जावन येतात तांकां वेळ जाता हें 9:30चें मीस आमी केरीत भाशेन थारायल्लें आसा. तर तुमकां कोणूय विचारीत तर तुमी तांकां सांगचें 9:30चें हांगासर मीस आसा म्हणून कोंकणी भाशेंतल्यान. आनी तेच भाशेन फुडल्या मंगळारा थावन तें म्हणल्यार सेवाधर्मीक वर्साच्या पयल्या सातोड्यान थावन आमी सगलीं जीं मागणी जावं तें बागयोन आंतोनीचे विणोवणी केल्ले मागणी ते मिसा उपरांत मोडटलें. तर ते मागणी मिसा उपरांत जातलें. देव बरें करूं.